साळगाव-पिळर्णे रस्त्यार वडाचे झाड पडून रस्तो ब्लॉक जाल्लो। अग्निशामक दळाच्या जवानांनी रस्तो निवळ करून येरादारी सुरळीत केली। ह्या वेळार सरपंच लुकास रेमेडियस, पंच उत्कर्षा, दया कुडणेकर आनी बाळू मळीक तशेंच बीडीओ प्रथमेश घडणूक थळार आशिल्ले। घडणुकेत कोणाक हानी मात जाली ना। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। आज सकाळी सुमार सालिगांव इंडस्ट्री रोडाक पिलेनाक वड पडलेलो आनी पंचांनी उत्कर्षा दया हांव आसलो बाळू लुकास बाब येयल्ले सगळ्यांनी येयले बरी मिटींग घेतली सगळें काम क्लियर केलें। आमचे बीडीओ पावलेले आसले हांगा उत्कर्षा सगळीं आसली आनी इमिडिएट एक्शन घेवन काम क्लियर केलें। आतां एक अर्द्या वरान काम क्लियर जातलें। सो थँक्यू फायर ब्रिगेड, पुलीस आनी स्पेशली JCB सगळ्यांक, क्रेन सगळ्यांनी हाडलेली, क्रेन हाडून सगळें काम क्लियर केलें। फायर ब्रिगेड आसली आमची। सो सगळ्यांक देव बरें करतूं आनी कांयच प्रॉब्लम नासलें नासतना सगळें क्लियर केलें, कोणी हानी जावना म्हणा।